कलेक्टरान सांगला सी एज आमी प्रॉमीस केल्लो आमचे सगळे क्लब मेळून लास्ट मिटींग घेतलेली 2 दीस पयले आनी मेमोरेंडम सबमीट करूया म्हणून GFA क्लबांक कितें सफर जातले ते फ्युचर कितें जातले ते तुमी सगळे जाणा गोवा गव्हर्मेंटाचो आमकां कितें सपोर्ट मेळटा तो आनी ह्या हावजीचेर आमचे लायफलायन क्लबांचे चलता ते सो ताका लागून एंड शी ऑल्सो एग्री जें कितें चल्लां काल हांवें एक वर्ड म्हणलेलो सेम आज तेणें जो वर्ड रिपीट केला कॉल न्हू सो हें सगळें नॅक्सस जें आसा तें स्टॉप करपाचें आनी वी आर ओन्ली कन्सर्न अबाउट आवर GFA club who is registered with GFA and who is conducting these houses during our inter-village tournament. And she listened to us and we have given our memorandum to us and our club also was there and we are happy and she is also happy and she said cooperate us आणि अशें कोण करता जे अबाव 1 lakh ते आपणाक कानार हाडून यू जस्ट इन्फॉर्म देम म्हणून सो दे वील टेक अ एक्शन टोर्नामेंट हावजी घालपाचे ते कितें सांगला तुमकां हावजी कोर म्हणून सांगला हावजी आमकां आतां सद्याक तेणें सांगलां जे तेंचे प्रोसिजर आसा तो ते कंटिन्यू करता म्हणला आनी थोडे दीस तुमी यू होल्ड ऑन म्हणून सांगला बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द सिस्टम लायक हाव आनी दुसरे जाग्याचेर यू इल्लिगल हावजी चलपाचे आसा त्योय तांकां रिक्वेस्ट येयल्यो आसा दे आर एवरीथींग दे आर स्टॉपिंग या वी हॅव टू सपोर्ट अवर गव्हर्मेंट शी कितें इल्लिगल आमचे पळय जेन्ना पोटाचेर येता आमचे GFAचे क्लबाचेर येता वी हॅव टू प्रोटेस्ट आनी ते आमी करून दाखयल्लें आसा आमकां वी आर नॉट कन्सर्न अबाउट अदर्स बट आयज हे मॅच जाल्लें आसा हे थोडे इंडिविज्युअलाक लागून आनी म्हणून आमी सगळे जमा जाल्ले आसा हिका CMानूय सांगला न्हू जे तेणें कितें स्टेटमेंट दिला तुमी सगळे जाणा जे ओवर जाता तेन्ना कितें एक्शन घेवचें पडटा तें एक्शन आमकां हें जालां आमी कांय ओवर करूंक ना क्लबाक कितले इफेक्ट जाता समज हावजी बंद केले क्लब आमची क्लब 1 lakh फायनलाक जस्ट नॉर्मल एवरीडे 2000 आसता खंयचे करून 5000 आसता आनी आमचो 50 रुपीज 3 कुपन मॅक्झिमम 100 रुपीज 3 कुपन सो आमी रिक्वेस्ट केला हे आमकां हें डिसिजन चड आमकां 186 क्लबां इफेक्ट जाला सो गव्हर्मेंटूय कन्सिडरेशन घेता आतां तेणूय सांगलां सद्या आमी ऑन होल्ड टोर्नामेंट 1-2 करीन आहाय सो आमी होल्ड एग्री जाल्या सो गव्हर्मेंटा आमकां कॉपरेट करतले गव्हर्मेंटांनी आमकां कॉपरेट करूंक फ्री ऑफ फुटबॉल youth development to inter-village कोण प्लेयर वचून दुसरी टिमी वयता सो आमी 186 क्लबां आसत प्लेयर येता आनी वचत येना सो तेका लागून मेन टोर्नामेंट हावजीचेर आमकां टिमी कितें तरी गव्हर्मेंटान दिचे आनी ते जातले चडशे आमी कॉन्फिडंट आसा गव्हर्मेंटाचेर आमचेर विश्वास आसा की आमकां परमिशन मेळटलें म्हणून सद्या आमी पळयता आता तुम्ही कुपन घेतले दॅट कुपन शूड बी अकाउंटेबिलिटी आसतली सी आमचे ऑलरेडी जेन्ना आमी तांकां सांगलां आमी जेन्ना क्लब आमचो टोर्नामेंट करतलो तेन्ना आमी एक एप्रुवल जे GFA दिता तें तांकां धाडटले सो दे नो दॅट कलेक्टर नोज दीस इज GFA इज ऑर्गनायज नॉट कोण इंडिविज्युअल ऑर्गनायज करता दॅट वी हॅव टोल्ड आनी आमी कितें कॉम्पिटिशनचे 50 रुपया आमचे आयज पर्यंत तुमी पयला आसतले हिस्ट्रीन लास्ट 70 years आमी 200-300 रुपया दवरूंक ना एनी क्लब आनी आमी सगळे मेळून आसा वांगडा हें कितें मिसगायड करपाचें ना कोणाक आमी जे क्लबाचें इंट्रस्ट आसा तेका लागून आमी येयल्या आनी सगळे क्लब 186 क्लब रेजिस्टर अंडर सोसायटी रेजिस्टर आमी ऑडिट दिता एवरी इयर गोवा फुटबॉल असोसिएशन कमिटी आनी सगळ्या क्लबांनी एकठांय जावन जें डिसिजन घेतलां तें बरें घेतलां कित्याक हावजी जावन आसा लायव वायर ऑफ द क्लब्स एक्सेप्ट फ्यू कमर्शियल क्लब सो हावजीचेर आमचे मातशें बॅलन्स जाता आमचे क्लबाचे एक्सपेंडिचर मातशें बॅलन्स जाता सो हो आमकां एक आदार आनी प्रेसिडेंट हॅज टेकन अ गूड डिसिजन बाय मिटींग CM बाय मिटींग अवर कलेक्टर सो बरें केलां काम केलां आनी वॉट एवर टॉक वी हॅड इज अ व्हेरी फ्रुटफूल
and she is also very cooperative. And we GFA and all the clubs has to be cooperative with the government. Then only it will benefit us, and government will help us. I request the government also to help the GFA and all the clubs. Thank you. कोण आम टोर्नामेंट बीन हें करूं म्हण कोणू टोर्नामेंट करपा ना मागीर अशें करून हें जाल्यार एक हावजी म्हण हें घेता थोडे अशें करून हें करूं जातली हावजीची आमकां इनकम आनी ते हावजीचे आमी बरो टोर्नामेंट करता ग्रँड अशें करून मागीर क्लाबूय अशें करून बंद टोर्नामेंट बीन कोन्ना न्ही मागीर प्लेयरूय वयर चडपाना फुटबॉल खेळपा बीन ताका लागून आमी एक सगळे वाडे टोर्नामेंट करता सगळे विलेजीन आमी टोर्नामेंट करता इल्ली बारीक हावजी आसता इतलें आनी कितें as a self-sustaining system so that the clubs don't get involved with any adverse funds coming from outside and all. The club members work hard on the tournament to make sure there is a good revenue generated and the club is self-sustained throughout the year based on that income. So that income, the government or the collector, they are always considerate. In consideration, they should have a system placed where it does not affect the clubs. The clubs are seriously in trouble if there is no self-sustaining revenue generated for them.